नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। पालिका वेंचणुकांचे आरक्षण जाहीर। 159 वॉर्डातले 77 राखीव। मॅच फिक्सिंग म्हणून काँग्रेस आणि अपक्ष बोळ मारपाक सुरुवात। शुक्रारा सावन आचारसंहिता लागू। धारगळे दोट्टी खुनाचे केशीन पुलिसांनी 3 जाणांक धरले। दोग धारगळचे एकलो महाराष्ट्रातलो। आदले दुस्मानकायेंतल्यान खून। भांगर कॅशूय फारायली। आयएसएलान जैतिवंत जावपाची एफसी गोवाक ताक म्हणटा मार्की प्लेयर लुसियो। वास्को टिळक स्टेडियमार जाले टीमीचे लॉन्चिंग। विष्णूचो धिर्यांक तेको राजकारण करचे न्ही म्हणटा धिर्योकार। राष्ट्रवादी म्हणटात सरकाराक कायद्याचे पडिल्ले ना। गोरक्षावाले म्हणटात धिर्यो पारंपारीक खेळ उरिल्लो ना। मंत्रिमंडळातले फेरबदल ऑक्टोबरान मगोच्या मंत्र्यांच्या फुडारावेल्यान आडकला। मगोकडेन घटस्फोटाक दिल्लीतल्यान ग्रीन सिग्नल मेळना। आणि मक्का गजमुड्डी जाल्ल्यान हज यात्रेक गेल्ले 700 वयर मुस्लिमांक मरण। 800 वयर जखमी। भारतांतल्यान गेल्यात 1,36,000। गजमुड्डेन 2 भारतीय जखमी। खबरोस्तारान गोयच्या पालिका वेंचणुकांचे आरक्षण निमणे जाहीर जाले। 159 वॉर्डातले एससी, एसटी आणि ओबीसींक 77 वॉर्ड दवरल्यात। 36 वॉर्ड ओबीसी, 7 अनुसूचित जमाती आणि 3 अनुसूचित जातींक आरक्षित केल्यात। पालिका प्रशासकान दिल्ल्या माहिती प्रमाण 49 वॉर्ड बायलां खातीर दवरल्यात। गोयच्या 11 पालिकांच्यो 25 ऑक्टोबराक वेंचणुको जातात। शुक्रारा सावन पालिका वाठारांनी आचारसंहिता लागू जाता। काँग्रेस आणि अपक्षांनी फिक्सिंग म्हूण बोळ मारपाक सुरवात केल्या। As far as SC STs are concerned, it will go according to the population of SCs or STs in that respective municipal area. Could have come out earlier, but what happened this year is the government quite belatedly came out with an amendment whereby ordinance was issued reserving 27% to OBCs. That quietly upset the calculation and we had to do the whole exercise again. So to the best extent possible we have tried to accommodate and therefore it has caused some delay. गोयच्या 11 पालिकांच्यो वेंचणुको 25 ऑक्टोबराक जातल्यो। 11 पालिकेंच्या 159 वॉर्डांनी 25 ऑक्टोबराकच वेंचणूक जातली। सांखळी आणि फोंड्या पालिकेची वेंचणूक हे फावट ना। हे वेंचणुकेन बायलां खातीर 31 वॉर्ड राखीव दवरल्यात। 16 ओबीसी, 1 एसटी आणि 1 एससी वॉर्ड बायलां खातीर आरक्षित केला। हे वेंचणुकेन बायलांक वट्ट 49 वॉर्ड राखीव आसात। एससी, एसटी आणि ओबीसीतल्या बायलां आणि दादल्यांक आनीक 28 वॉर्ड आरक्षित दवरल्यात। वट्ट 159 वॉर्डातले 77 वॉर्ड आरक्षित केल्यात। आरक्षण नासतना उरतात फक्त 82 प्रभाग। आरक्षण अधिसुचोवणेचो सरकारान फेरविचार करचो म्हूण उटा मागताले, मात लोकसंख्येचो नियाळ घेवन आरक्षण दिला म्हूण उपमुख्यमंत्री सांगता। ST is 12% population, but I don't have a population. It's zero population. How can I put candidates? It is injustice against other communities, no? Why are you forcing a candidate who doesn't require representation? We are not theoretically debating issues. We are practically trying to do it. These people are more theoretical. तुम्ही करा म्हणतात आहे. Why? To represent whom? काँग्रेस आणि अपक्षांनी फिक्सिंग म्हूण बोवाळ मारपाक सुरवात केल्या। बीजेपीन कितलेंय ओबीसीचो वापर रिजर्वेशन केले आपल्या फायद्या खातीर। काय रिजर्वेशन वुमन्स वॉर्ड जाय तसो वुमन्स वॉर्ड डिक्लेअर केलो। सिक्वेन्स न फॉलो करता आपल्याक जाय तशें रिजर्वेशन सरकारान केल्लें आसा आनी म्हाका तरी दिसता की हे कंडेम करूंक जाय। लोक बरो जागृत लोक योग्य तो निर्णय लोक घेतले आनी हे भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेटाक बरोबर तांकां धडो शिकयतले येता ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक। The demand would be to scrap the process. This political garbage, you continue them for 1 more month and set all these things straight and have an election after doing the process, due process of law. Put it for public objection. Make a e-roll. Show everywhere to the public. Baba, war roll हे तुझे वॉर्ड आता लोकांक सोदचे पडटले मरे आपण खंयच्या वॉर्डान पडला काय। शुक्रारा सावन शारांनी पालिका वेंचणुकीची आचारसंहिता लागू जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
धारगळची डबल मर्डर केस पेडणे पुलिसांनी सोडयल्या. खुनाचो मुखेल सूत्रधार अनिल अंबादासाक आनी ताका मजत करपी हेर 2 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. तिगाय आरोपींनी रेजिनाल्ड आनी जेसी गुदिनोचो खून केला हे कबूल केला. खुनात तांची नेमकी भूमिका कितें आसा ते फुडल्या तपासांतल्यान स्पश्ट जातलें. आदल्या रागांतल्यान आनी चोरयेच्या उद्देशान आरोपींनी हे कृत्य केला म्हूण पुलिसांनी दुबाव उक्तायला. धारगळच्या गुदिनो जोडप्याच्या खुनात सामील 3 आरोपींक पेडणे पुलिसांनी धरले. सप्तकभर खोलायेन तपास केल्या उपरांत पुलिसांनी ब्रेस्तारा मुख्य आरोपी अनिल अंबादास आनी ताचे 2 साथीदार आनंद वीर आनी राजेश यशवंत वीराक अटक केली. तिगांकूय धारगळच्यान उखल्ले. तिगूय गुदिनोच्या फार्म हाऊसा लागसार कामाक आशिल्ले. अंबादास पयलीं गुदिनोच्या फार्म हाऊसार आसतालो. पुलीस चौकशेत 3 आरोपींनी खंय खुनात वांटेकार आशिल्ल्याची कबुली दिल्या. मुख्य आरोपी अनिल अंबादास पयलीं गुदिनोकडे कामाक आशिल्लो. कांय मुद्द्यावेल्यान गुदिनो आनी अनिलाचे पेटिल्ले. ऑगस्टात ताणें गुदिनोचे फार्म फोडून दूध फारायल्ले. त्या खातीर जेसी गुदिनोन अनिला आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली. ह्या फाटभुंयेर अनिलान गुदिनो जोडप्याक सोंपोवपाचो प्लान केल्लो आसुये म्हूण पुलिशेक दिसता. 3 आरोपींची खोलायेन चौकशी केल्या उपरांत नेमको कशे तरेन खून केलो ते कळटले म्हूण पुलीस सांगतात. सद्याक दिल्ले म्हायती प्रमाण अनिल मुख्य सूत्रधार, आनंद आनी राजेश वीर ताका मजत करपी. चोरिल्ले 15,000 आनी सरपळी आरोपींकडच्यान अजून ताब्यात घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विनोद मेथर. अनुचे ISL जिखपाची ताक FC गोवा कडेन आसा म्हूण ब्राझीलचो वर्ल्ड कप जैतिवंत डिफेंडर आनी मार्की प्लेयर लुसियो म्हणटा. दुसऱ्या ISL खातीर टिमीचे लॉन्चिंग जातकच लुसियो मिडिया कडेन उलयलो. कोच जिखोवन सर्त जिखपाचे टार्गेट दवरला म्हूण FC गोवाचो सहमालक दत्तराज साळगांवकारान स्पश्ट केलें. दुसरे ISLान खेळपी FC गोवाची टीम बिरेस्तारा दनपारा टिळक मैदानार गोंयकारां मुखार आयली. दुबयन जमून हे टीमीन फाटले 3 आठवडे नेटान प्री सीझन ट्रेनिंग केला. उपरांत जाल्ले पत्रकार बसकेन आदलो आंतरराष्ट्रीय डिफेंडर लुसियोन टीमीची तुस्त केली. Eu acho que o grupo é muito bom, todos estão se dando muito bem. I think that the group is very good. Everybody was as a group, as a team together since we started in Dubai. A preparação está sendo muito boa e independente de um ter 30 ou outro 20, o importante é o desempenho de cada dentro do campo. The preparation of the team was, I think that was very good because independent of the age of the players, depend of the effort of each one. They are putting everything in the training. The training was very good. Eu acredito que o time tem condição de fazer bom campeonato e fazer uma boa Superliga, que é o nosso objetivo. We believe that the team could be good in the season, this season, and win the winner team in the league, and could be champ for sure. टीमीचेर प्रेशर आसचो ना कारण जैताची ओढ चड महत्वाची अशें सहमालक दत्तराज साळगांवकार म्हणटा. I want to quote Zico because Zico told us very well the fear of losing should never take away the pleasure of winning. So do your best, work hard. Pressure will always be there. Believe in yourself, focus hard, and we will succeed. I think the pressure, I look at it positive because our fans, the support, the love which is there is electrifying. And the first 3 games are Goa, and with the love and support of all the fans, we should be in a good position. And our boys are used to pressure. Last year, we were at the bottom of the league in the first half, and we rose to the top. We made the top 3. So we look at it positively, and we need the love and support of the fans and of the media to get us through to the finals. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक विराम.